म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणीनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस, जेन्ना आमी कातेद्रलाच्या पात्रोनीची अलेसांद्रियाच्या सांत कतरिनाची फेस्त समोरमता. आयचो मिसाचो विशय जावन आसा क्रिस्ताचो अनुभव आमी घेतला ताचे गोवाय आमी. हो विशय सांत कतरिनाच्या जिविताचेर आनी तिचे गोवायचेर आदारलेलो आसा. क्रिस्ताच्या अनुभवांतल्यान सांत कतरिनाचो विस्वास इतलो वाडलो की तिणें जेजूक गोवाय दिवंक आपकोशेन आपलो जीव पासून दिलो. कतरिना 14 वर्सांचे इदादेचेर क्रिस्तांव जाता. ज्या वेळार ती बुद्धिवंतूय आसली आनी आपल्या मजबूत भावार्थान आनी हुशारकायेन तिणें दुसऱ्यांकूय क्रिस्तांव केली. कतरिना जियेताले तो तेंप भोव अवघड आसलो, कित्याक रोमकारांचे पाटशाही क्रिस्तांवांक तेन्ना पिडापीड दिताले. पूण धुमाल्याक भियेनासतना कतरिना पाटशाया मुखार वेता आनी भासाभास करून जायत्या मनशाक क्रिस्तांव करता. आतां पाटशाय तिचे लागीं काजार जावंक कशी दाखयता. दुबावा विरेत कतरिनाच्या मनांत त्या वेळार आयच्या दुसऱ्या वाचपांतली सांव पावलाची उतरां मनांत आयलीं आसतलीं. हांवें तुका क्रिस्ता कडेन लग्न करून दिल्यात, एक निर्मळ आंकवार ओकोळ कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देखून तिणें पाटशायेच्या काजराची सुचोवणी मानून घेतली ना, पूण क्रिस्ताची निर्मळ आंकवार कशें जिवंक येवजिलें. ह्या पासत पाटशायान तिचेर मरणाचें फर्मण मारलें आनी कतरिना मर्तीर जावन तिका फावो जालोल्या क्रिस्ताच्या अनुभवाक तिणें गोवाय दिली. मार्तीर हें उतर ग्रीक उतरांतल्यान आयलां आनी ताचो अर्थूय जावन आसा गोवाय. कितनें घडलें जायत ह्या 18 वर्साच्या चेडवा सोवें आपकोशेन क्रिस्ता पासत जीव दिवंक. हाचो जवाब भावा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांतल्या उतरांनी आमी आयकला. जंयसर आमचो देव आमकां शिकयता कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवं नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. आमी फकत एकल्याकूच भिवंक जाय आनी तो जावन आसा देव. कित्याक निमाणे जोडटे दिसा इन्फेर्नाची कास दिवन आमचे कुडीचो आनी आत्म्याचो सासणाक नास करूंक ताकाच पदवी आसा. खऱ्यांनीच आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता फकत पिसाट मनशां चिंतात, कुडयाच्या मरणा वरवीं निसंतोन जाता आनी जिवीत सोंपता. पूण आमी क्रिस्तांवां जाणात आनी सत मानतात की कुडीचें मरण फकत एक न्हीद. आनी तशेंच पयलें वाचप आनीक एक सांगता, हें न्हिदेंत आसतना पुर्गो तरेंत आमचे आत्मे नितळ जातात. कित्याक हे तरेन निमाणे जोडटे दिसा आमच्यांनी आमचे नितळ आत्मे देवाक भेटोवंक जाता आनी अशें आमच्या मोमेवंत कुडी वरवीं देवा सोवे नव्यान आमी एक जातल्यो. म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणीनो,
ही एकूच जानवाय आसा अशें न्हय, जी ह्या संवसाराच्या पिशेपणा मुखार आमी क्रिस्तांव गोवाई दिवंक शिकयता. संवसार जो फकत पयशांची दास्ती काडटा, तशेंच वस्तूंचे आशेचो, पदवी, मान आनी कुडीची खुशालकाय सोदता. पूण आनीक एक जाणवाय आसा जी क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आमकां शिकयता आनी जाचे विशीं सांता कातरिनाकूय खात्री आसली. ती म्हणल्यार देव आमचो मोग करता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, तुमचे तोकडेचे केस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात, देखून तुमी भियेनाकात. ह्या पासत व्हडवीक सांगूंक सोदतात जाल्यार देवाची सांगात क्रिस्ताक परगटात, उतरांनीच न्हय पूण तुमच्या सगळ्या कोरण्यांनी. भावार्थ दवरात आनी जाणो जायात की आमच्या जिविताच्या शेवटाक आमी देवा मुखार उबी रावतल्यांव आनी आमच्या जिविताच्या कोरण्याचो हिसाब देवाक दितल्यांव. बरें जिवीत आमी जिवंक नात जाल्यार म्हज्या भावा आनी भयणीनो, देव जरूर आमकां खास लायतलो. म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणीनो, हें गोंय शार जेजू पासत सांता कातरिनाचे परबे दिसा जिखून घेतलोलें आनी आमी मानून घेवंक जाय तिचे विणोवणी एक परिस्थिती रचून आयली जी आमकां फायद्याची जाली क्रिस्तांव जावंक, देवाक वळखूंक आनी ताचो मोग करूंक. हे परिस्थितीक लागून सांव फ्रांसीस शावेर गोंयांत आयलो आनी आजयेच्या दुसऱ्या स्वातेचेर गेलो आनी थंयसर तांणी जेजूक परगटलो आनी ताचे पासत आत्मे जिखूंक घेतले. Let me say this in English as well to make it very clear. We are here because of Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier is here and was here because of Saint Catherine of Alexandria. देखून आयज सांता कातरिना लागीं मागुया आमकां क्रिस्ताचो खोल अनुभव मेळूंक आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक क्रिस्ताक गोवाय दिवंक. एक दिवस हांव बरलेले काळजान म्हणया आमी आलेसांद्रियाच्या सांता कातरिना आमचे पासत माग, सांत फ्रांसीस शावेरा